प्रश्न जो तुम्ही जो केल्लो आसा तो वारंवार येता, पण म्हाका दिसता त्या प्रश्नाक उत्तर दिवन म्हजे कडल्यान तरी कांयच तुमकां हे मेळपाना, कारण आय एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑर अ डिसिजन टेकर फॉर दीस रिशफलिंग. पूण अशें आयकूं येता की सीएमान जे मिनिस्टरांचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसा ऑलरेडी थंय सबमीट केल्लो आसा, सो तेजे तुमचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसतलो थंय. सो तेजी म्हजो परफॉर्मन्स हो संपूर्ण गोंयचे लोक आणि तुमकां पत्रकारांक सगळ्यांक खबर आहा. हांव म्हजे परफॉर्मन्सेत उलयता आसतना हांव सांगचे पेक्षा ते तुमी एनालिसीस करप आसा. किंवा डेफिनेटली गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जर कितें तर परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड जर तयार जर केल्लो आसा, हो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारचो. Sir, if you judge your performance out of 100, how much you will give for yourself? रेटिंग Rating किती देऊ तुम्ही स्वतःला सेफ समजता का? स्वतः म्हाका दिसता प्रश्नूच एखादो तुमचो चुकीचो आसा. कोण म्हणून स्वतः रेटिंग कमी दितलो, फेल सोडून जाल्यार कमी दितलो. आमी जेन्ना स्कुलान गेल्ले तेन्ना आमी फेल म्हणटा हो शब्द आवडूच ना रे. आपूण पास जातलो. आजची सुद्धा भुरगीं म्हाका सांगताले की आय एम गोइंग टू स्कोर 90%, बट दे आर नॉट रिचिंग टू दॅट 90%, दे आर रिचिंग ओनली टू द 75%. मुळातूच प्रश्न विचारपाची पद्दत आसा ती चुकीची आसा. Probably you will pass. बट sir. यू हॅव टू गिव्ह द रेटिंग, दॅट्स ऑल. पण तुम्ही जेन्ना दुसऱ्यांची रेटिंग दिता म्हणटा कलीग तुमचे कलीग हांव केन्ना दुसऱ्याच्या रेटिंगाचेर हांवें तुमकां केन्नाच सांगोना आणि मुखार हांव केन्नाच दुसऱ्याच्या रेटिंगाचेर उलोवना. आणि सेकंड आमी काल पयलें की तुमच्या जेन्ना सीएम तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी येता खंय तरी वाद स्टार्ट जालो एमजीपी बीजेपीच्या मदीं. सो तेजेर तुमचे खंयचे एमजेपीचे मीन्स जो पिरियड जो कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते बीजेपी लढतले म्हणटा. पण एज फार एज हांव ताजेर उत्तर दिता आसतना हांव म्हणटलो, कारण एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ज्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेनं काम केल्लें आशिल्लें, हो जो सद्याचो जो पक्ष जो आसा थंय वारंवार हांव आमदार जावचे पयलीं हांव उलयतालो, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा. आतां ताजे कडेन युती करप का भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ले पक्षाचे तुमी विशय उलयतात, हो पयलू ह्या दोन्ही प्रश्नाचें उत्तर जाणं जावपाक. कारण हांव आज भारतीय जनता पक्षाक काम करता. भारतीय जनता पक्षाची एक पद्दत आहा, कितें आसा की सगळ्या कडेन वचून त्यांचो अध्यक्ष निवडपाचे. काँग्रेस पक्षाची सुद्धा तीच पद्दत आसा. वारंवार अध्यक्ष जो आसा तो बदलत आसता. कारण हांव 3 पक्षां विशीं उलयतलो, कारण 10 वर्सां चड जर खंयच्या पक्षांनी जर आज सरकार जर गोंयांत जर चलयलां ते म्हणजे 3च पक्ष आसात. एक काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या स्वप्नांतलो आणि ताणीन हें केल्लो. आज म्हाका एक सांग पळया, खरो जर हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो भाऊसाहेब बांदोडकराचो जर आसा जाल्यार आयिल्ले आमदार ह्या पक्षाक सोडून कित्याक वता? पक्षूच न्ही, हांव म्हाका म्हजे यादीत उलयता. हांव रमाकांत खलपाचो हांव गोश्ट उलयना. म्हजे मतदारसंघाचो मायस्ट्रो जेणे म्हाका दिसता काशनाथ जल्मीचें हांव नांव घेता, जेणे ह्या पक्षा खातीर तन मन धन ओपलें, बुद्धिमत्ता दिली, ताणीन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कित्याक सोडलो? म्हजो इश्ट नरेश बाब सावळ ताणीन येदी व्हडली टिका कित्याक केली? स्वर्गेस्त लहू बाब मामलेदार ताका कित्याक आज बाजूक रावचो पडलो? म्हणजेच हो पक्ष किंवा बाबू आजगांवकर, दीपक पावसकर हे त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा कडेन कित्याक गेले? म्हणजेच तांकां दाखयलें वेगळें आयस आणि थंय भितर कितें आशिल्लें तें तांकां मागीर कळून चुकलें. म्हणूनच हांव म्हणटलो, ज्या एमजीपीचो तुमी म्हाका प्रश्न विचारतात पळय न्ही, तो एमजीपी पक्ष जावपाक शकना. कारण त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष हो गोंयांतल्या तळागाळांतलो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो. हो खरोच जर तसो जर पक्ष जर आसा जाल्यार आज गेली कित्येक वर्सां आमी तेंच पळयतात. हांव ह्या पक्षाक एकूच सांगपाक सोदतां, म्हजे प्रिय मतदारसंघान जो विशय तुमी जो आज उपस्थित केल्लो आसात, अध्यक्षपद जे आसत पळय न्ही, तो म्हजो इश्ट आहा त्या जितबाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापासाद हांकां आसा. तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलो, जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसात, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून.
म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो. कारण त्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेन आमदार म्हणून जेंका आज ते उलयतात पळय न्ही तांकां राजकारणांतली श्री गणेशा ह्याच मनशान घातिल्ली आसा. 1999 जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव त्या वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणे म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली. आनी ते पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. पण सध्याचो जो पक्ष तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आहा तो प्रश्न म्हाका दिसता चुकीचो जावन आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटलों, ह्या पक्षा कडेन युती करप हे हांवें 2012 आदरणीय तेन्नाचे मुखेलमंत्री आनी आदले संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की ह्या पक्षा बरोबर युती करपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुम्ही जर जबाबदारी म्हजेर जर दिली जाल्यार ती जबाबदारी चोखपणेन हांव स्विकारून ह्या फोंड्या तालुक्यांतलो जो तुमचो विशय जो आसा, कारण हांकां राजकारणाक गोविंद गावडेनूच हाडल्या. दुसरी आनी एक गोश्ट सांगता, बरेचशे जाणांक खबर ना की 1999 किंवा 1998 जो सार्दीन ज्या वेळाचेर खासदार जाल्लो आशिल्लो पळय न्ही, हो काँग्रेसीचे बरोबर मत मार म्हणून प्रचार करताले. 1999 आमी पयली हें केलो, हो दुसरो जो अध्यक्ष तो करून उलयता पळय न्ही, तो काळे आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसनेरे. आनी खंयचे अध्यक्ष पदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुमी. हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना. हांव इंडिपेंडंट आसतना हांव सांगतालो, कारण म्हाका पूर्णपणे अधिकार आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाक. आनी हांवें तांकां पयले पावलो हांवें तांकां झिडकारलेले आसात. शिरोड्या मतदारसंघान वचून सुद्दां हांचो हांवें पराभव केल्लो आसा. केलो मरे, तुमी विटनेस मरे, सारकें मरे. फोण्या कितें जालें, आयले म्हाजे पिवळान 2दा पराभव केल्लो आसा. विषय खंय येता, युतीचे विषय खंय येता म्हणून गोयचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षाची केंद्रीय समिती आणि गोयचे प्रदेशाध्यक्षाचे गोयचो प्रदेशान ह्या सगळे एनालिसिस केल्लो आसा. म्हणून घडयेन एखादो हो स्टेटमेंट गोयच्या मुख्यमंत्र्यान केला आसपाक शकता. हो स्टेटमेंट खरें म्हळ्यार सत्य आसा. जे हांवें तुमचे आज मुखार कितें मांडिल्लें आसा तातूंत खरोखर तंतोतंत सत्य आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर जायना जाल्यार तेंच्यांनी, हांव म्हणटा जीत आरोलकरा कडेनूच न्ही, खंयच्या एका मनशा कडेन ताणें तें अध्यक्षपद दिवचें आनी प्रूव करचो की हो भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या बहुजन समाजाचो पक्ष आसा. हें म्हजें उबें आव्हान आसा. पूण एकूच गोश्ट सांगता, खंयच्या बैला हाडून घंटा बांदची न्ही हेंच्यांनी. स्मार्ट आनी जो मनीस तळागळान वचून लोकांक एकठांय करपाक शकता पळय न्ही, त्या मनशा बरोबर तांच्यांनी हें नेतृत्व दिवचें. आनी मागीर म्हाका तुमी हो प्रश्न करचो की तोच भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष हो तेन्नाच कळटलो का आजचो मोगो म्हणून तो कितें कळटा तें हांवें तुमकां उल्लेख केलो. फॅमिली राजा अरे जालें न्ही रे तें. ज्या ते वेळाचेर लव मामलेदार ज्या वेळाचेर फोंडेच्यान निवडून आयिल्लो, मंत्रीपद कोणाक मेळ्ळें? फॅमिलीकूच मेळ्ळें मरे. आज हें कितें आसा, तांकां हो पक्ष वाडोवपाचे जर आसा न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंया भितर वाडयता आशिल्ले. तो फक्त फॅमिली पुरतो आसा न्ही, जंय फॅमिली वतली थंयच तांकां तें जाय. आज जितबाब आरोलकराचे विशय आसा, कित्याक तो फिसकटला? कित्याक? कारण हो न्ही रे. अरे म्हणजेच हो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो न्ही हें आज सिद्ध जाता. आनी तो आसा जर म्हणत जर आसा न्ही जाल्यार प्रूव करात. विशय सोंपलो. आनी म्हाका पूर्ण अधिकार आसा, कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनू काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेनू काम केल्लें आसात. वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले, हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटाले एजंट आशिल्ले. फुडारी सुद्दां न्ही, हे एजंट आशिल्ले हांव म्हणटलो. इट इज प्रूव्ड. हांवें तुका हें घातलां 1999 1998 हे सगळे आमकां सांगपाक येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून. आनी हे मडकयच्या लोकांक सगळें खबर आहा. बाकीचे आतां कोणूय कितें उलो रे, तांकां एका कितें मेळ आसा चप्प करून एक बंडल मारलें. हेंकां कितें जाय जाणा मरे तूं. हांव सदांच म्हणटा हेंकां जाय पर्सेंटेज, हेंकां जाय कमिशन आनी ती खुर्चेची गरमिसाण.
त्याचे पलीकडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो. निवडणूक आयली रे आयली. मागेलो गुरु सदा म्हणटले कोण रविबाब नाईक, निवडणूक आयली रे आयली, तो शिव काडटा आणि मुखावेल्या दारांक बसयता आणि निवडणूक सोपली रे सोपली त्याचे लाथा मारून फाटल्या दारांत पावयता. हे मागेलो तो रवी नाईक म्हणटा आसतना हो विषय आहा. आणि कितें जाय तुमकां सांग पळया. आणि तुम्ही म्हटले की जर तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता बीजेपी जाल्यार तुम्ही फोंड्याचे सगळे सीट्स जिखपाचे. अरे हांवें 2007 आणि 2012 सांगणारो मनीस हांव, आणि हांवें करून दाखयलो मरे. आणि कितें प्रश्न करता तुम्ही म्हाका. एक मडकय अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय इतली वर्सां. अरे ज्या मडकय मतदारसंघातल्यान गोविंद गावडे निवडणूक लढयल्या हांव प्रियोणाकूच ना. गोविंद गावडे निवडणूक, तूं म्हाका आसतना भुरगो आसतलो, गोविंद गावडे मडकय मतदारसंघात निवडणूक लढयल्या खबर आहा मरे तुका. हा अजूनही म्हागेले कार्यकर्ते थंय आसात, अजूनही लोक म्हाका मानपी थंय आसा, आणि हांवूय तांच्या सगळ्या सुखदुखान हांव सहभागी जाता. So, जशें आता तुम्ही समज पार्टेन बीजेपीन तुमकां भितर दिली मडकण समज हे करपाक जाल्यार तुमी थंय कितें. अरे हांवें शिरोड्यान काम करून दाखयलां, हांवें फोंड्यान काम करून दाखयलां, प्रियोळान काम करून दाखयलां, हांव आख्ख्या गोंयान काम करून दाखयलां मरे. आनी विशय कितें, आतां मडकयचो तर म्हाजो जन्मगांव मरे. सुदीन नर्सीस मागीर गोविंद गावडे काय जातले. पळय तें हांव म्हणपाक शकना. तें हांव कितें इट इज नॉट. हांवें काम करपाक म्हण सांगलां. एक तळागांतलो कार्यकर्तो जबाबदारी म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा, जबाबदारी म्हणून सांगिल्लें आसा. इतले तुमचे काम आसन तरी तोच दिकोन येता इतली वर्सां खंय? मडकय. मडकय आहा पळय, मडकय हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतां. तेच हांवें तुमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. अरे दिवपाक जाय न्ही रे. हांव हालीं 3 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षांत आयला मरे. 3 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षांत आयला न्ही. रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाल्यार मागीर विचार करुया. सो जशें आणि पळय आमी कितें फाटल्यान बिटल्यान न्ही, आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्ही रे मनीस. एक घाव दोन तुकडे. आमी म्हागेलो आदर्श राजा कोण ते खबर आसा तुका. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज. जगान भितर अशे 2च राजे जावन आसात ज्यांच्या फाटीचेर ढाल आसा, कारण तांकां खबर आशिल्लें फाटल्यान सुरे घालणारे जन्माकूच येतले, पण मुखार येवपा खातीर कोणाक कापस नासलें. तेच आमी मुखार वता. फाटल्यान सुरे घालता न्ही रे आमकां. आमी पळयलें न्ही रे, वस्तुस्थिती पळयली न्ही रे. आनी तातूंत भितर आतां खतखतें थोडें एड जाल्लें आहा, तेर मागीर उलयता. सो जशें तुम्ही भितर फ्रस्ट्रेट जाल्ले त्या पार्टीन बाकीचे म्हणटा जाल्ले तशेंच फ्रस्ट्रेट गोविंद गावडे फ्रस्ट्रेट जालो जाल्यार आमदारूच जावचो नाशिल्लो. वॉट कायंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू मी. एमजीपी पार्टीन कितें एमजीपी पार्टी एमजीपी पास हांव कोण. हांवें फक्त काम केलां. हांव खंयचेंच पद सांबाळना. हांवें उलयत जाल्यार तांकां सांगलें, अरे तुका एक सांगता, ह्या शशिकला ताई आज संवसारान ना. ह्या शशिकला ताईचेर ताती मारणारे हे लोक त्या शशिकला ताईक एस्कॉर्ट करून गाडयेन बसून तिका भायर काडणारो गोविंद गावडे त्या पक्षान आसता त्या वेळाचेर आसतना तो हनुमंत नायक म्हणून दुर्भाटचो तोवूय एक आशिल्लो. आनी कितें उरलां. ह्यो काही गोष्टी तुमकां भुरग्यांनी आज मातशें थोडेशें समजून घेवपाचें. आयज जिताचे आसा काय म्हणटा, कित्याक जिताचे अशे गजाली येता की तोय बीजेपी जॉईन जावंक सोदता. जिताचे जिता कडेन विचार. सर आतांचे एमजीपी आहा तो बहुजन विरोधी अशें म्हणटा तुमी. आता तुम्ही हांवें इतलें सगळें रामायण सांगलें मरे, तूं म्हाका विचारता सीता कोण का म्हणून. फिनिश. Thank you. सुदीन ढवळीकर says की द पर्सन हू लिव्स हिज पार्टी त्याचे करियर काबार जाता. तुमकां अशें दिसता? करियर काबार जाता कितें आहा तें म्हाका खबर ना. ते तेजें परसेप्शन आसपाक शकता. बट हांवें हें सगळें भोगलां आनी हेंच्या नाकाचेर सुरी घालून हांव आमदार जाल्लो आहा. आनी कितें उलोवं. थँक्यू. आनी कितें उलोवं तुमकां. हें म्हाजें उत्तर तुज्या प्रश्नाक. थँक्यू.